नमो नमो मोरये मोकाळामचे शिकाये माग तुका होगळाप तुका हरसून गळताप तुका माय तू आम्हा सर्वांची माय मोकाळ भुरग्यांची आयक तू मागणी आमची दिसका काकळुतेची नमो नमो मोरये मोकाळ आमचे शिकाये मान तुका होगळाप तुका हरसून गळताप तुका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमची सोवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची दिवस्तुती आमकां सर्वेस्परा देवाची सेवा करूंक ताचेर मात्र विस्वास दवरूंक आपोवणें दिता. क्रिस्तांव जिणी आपणायल्यांक एक विशेश मिसांव आसा. ते जावन आसा देवाचेर विस्वासून ताची सेवा करचें आनी ताचे सांगाता एकवटान रावचें. आयच्या पयल्या वाचपांत जोशवा सर्वेस्परा देवाची सेवा करचे विशीं लोकांक निर्धार करूंक सांगता आनी देवाची थोडीं शर्तां फुडें दवरता. ती जावन आसात परक्या देवाक पयस करचें आनी तांची काळजां सर्वेस्पराक दिवन ताका भियेवन चलचें आनी संपूर्ण विश्वासान ताची सेवा करचें. आमी जायती पावटी संवसारी वस्तूक देव करून ताचेर जायतो वेळ खर्चितांव आनी देवान दिल्लें मिसांव विसारतांव. तर मोगाच्यानू एवकरिस्ताद्वारी आमच्या काळजांत येवच्या जेजू कडेन एकवटान रावूंक ताचो मोग करूंक आनी ताची सेवा करूंक जायची कृपा ह्या पवित्र बलिदाना वेळी मागून घेवया. आमी अस्कत आमी देवा थंय येवंक एक ना एक रितीन सुकतांव देवाच्या हाजीरपणान जियोंक त्या देखून आमची पातकांची दूख धरया आनी हे मिसाचें बलिदान फावो ते भेटोवच्याक आमकां आतां आमी तयार करया. पातकांची दूख धरून सांगाता मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून आमी जायती पातकां केल्या. हमचो अपराध हमचो अपराध हमचो बोड अपराध ह्या पुस्तकांत आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो तुमचे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकळूत कर सोम्या काकूळट कर क्रिस्ता काकळूत कर क्रिस्ता काकूळट कर सोम्या काकळूत कर सोम्या काकूळट कर. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागेवंत नित्यांकार मरयेचे विनवणेन हे जिणयेच्या दुखांतले आमकां सोडय आनी ससनाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन.
जोशवाच्या पुस्तकांतलें वाचप. जोशवा सगळ्या लोकां लागीं म्हणालो, देखून आतां सर्वेस्पराक भियान चला आनी संपूर्ण विश्वासान ताची सेवा करा. तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयचे पलतडी आनी इजिप्तांत स्तुती केल्ल्या देवाक पयस करा आनी सर्वेस्पराची सेवा करा. पूण तुमी सर्वेस्पराची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुमी कुशी व्हरतात म्हूण आज निर्धार करा. तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयचे पलतडी सेवा केल्ल्या देवाची वा तुमी आतां वस्ती करतात त्या देशाच्या अमोरितांच्या देवाची. म्हजे आनी म्हजे घराण्याचे विशयान सांगचें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतली. हांव लोकांक जाप दिली, सर्वेस्पराक सांडूंक आनी हेर देवाची सेवा करूंक आमकां बिलकूल मन ना. कित्याक सर्वेस्परा आमच्या देवानच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्ताच्या गुलामपणांच्या घरांतली भायर हाडली आनी ताणेंच आमच्या दोळ्या मुखार व्हड आजापां केल्लीं. आमी गेल्ले ते सगळे वाटेर आनी आमी पैण करून गेल्या त्या सर्व लोकांच्या देशांत ताणें आमची जतन घेतल्या. सर्वेस्परान ह्या सर्व लोकांक आनी आमच्याकी पयलें ह्या देशांत वस्ती करून आशिल्ल्या अमोरितांकी भायर धांवडायल्यात. देखून आमी सर्वेस्पराची सेवा करतल्या, कित्याक तो आमचो देव. तेन्ना जोशवान लोकांक म्हणलें, तुमच्यान सर्वेस्पराची सेवा करूंक जायना, कित्याक तो एक पवित्र देव, प्रतिस्पर्ध्यांक सोसिनातलो देव तो. तुमचें गुन्यांव आनी तुमची पातकां तो भोगसूंचो ना. सर्वेस्पराक सांडून परक्या देवा फाटल्यान तुमी वेसत जाल्यार ताणें तुमकां हाचे आदीं बरें केलें जाल्यारय तो तुमचेर ख्यास धाडून तुमकां नाश करतलो. लोकांन जोशवाक जाप दिली, ना, आमी सर्वेस्पराची सेवा करतली. हांव जोशवान तांकां म्हणलें, सर्वेस्पराची सेवा करूंक तुमी निर्धार घेतला म्हूण तुमकां तुमीच साक्ष. तांणी जाप दिली, खरेंच आमी साक्षी. तर तुमचे मदें आशिल्ल्या परक्या देवाक पयस करा आनी तुमची काळजां सर्वेस्पराक इस्रायेलाच्या देवाक दिया. लोकांन जोशवाक जाप दिली, आमी सर्वेस्परा आमच्या देवाची सेवा करतल्या आनी ताचें उतर आयकतल्या. त्या दिसा जोशवान लोकां पासत एक सल्लो केलो. ताणें शेकेमान लोकांक कायदो आनी नियम दिले. जोशवान ही सर्व उतरां देवाच्या धर्मशास्त्रांच्या पुस्तकांत बरयल्लीं. ताणें एक व्हड फातर घेतलो आनी तो शेकेमान सर्वेस्पराच्या पवित्र स्थानार आशिल्ल्या सिंदूर कापोंदाक उबो केलो. जोशवान सगळ्या लोकांक सांगलें, पळया, हो फातर एक साक्षी, कित्याक सर्वेस्परान आमचे कडेन उलोवन सांगिल्लीं तीं उतरां ताणें आयकल्यात. तुमी तुमच्या देवाक तिरस्कार करशात जाल्यार तो तुमचे विरोध साक्ष दितलो. उपरांत जोशवान लोकांक धाडलो हर एकल्याक आपापल्या दायजाचें भूंय. ह्या घडीता उपरांत नोनाचो पूत जोशवा सर्वेस्पराचो सेवक आपल्या 110 वर्सांचे प्रायेर मेलो. देवाचें उतर हें, देवाचें उडपकार. सर्वेस्परा तूंच म्हजो दायज. सर्वेस्परा तूंच मुझें दायज. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा म्हज्या, कित्याक तुजेर हांव पात येता. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटा, तूं म्हजो धनी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवन पात्र. म्हज्या जिणयेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. सर्वेस्परा तूंच मुझें दायज. म्हाका भूत सांगतल्या सर्वेस्पराक हांव दिनवासता. रातीचे पर्यांत म्हजें अंतस्करण म्हाका ती उगडासाक हाडटात. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. तो जर म्हज्या उजेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना. सर्वेस्परा तूंच मुझें दायज. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुज्या सदरे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उज्याक सासणाचें सूख. सर्वेस्परा तूंच मुझें दायज.
Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. सदैव तूं बापा सर्गा संसाराच्या आदनिया कित्याक सर्गींच्या राजाचें गूट ल्हानाक तुवें उगडल्याय. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. ल्हान भुरग्यांक हात दवरून मागचे खातीर लोकांन तांकां जेजू सरशी हाडली. शिसांनी तांकां हाडलेल्यांक बेश्टायलें. तोवळ जेजू तांकां म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, तांकां आडायनाकात, कित्याक सर्गींचें राज तसल्यांचें सय. उपरांत तांचेर हात दवरून तो तोंसो फुडें गेलो. देवाचें उतार. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तताई म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाताई संबंध जोडूंक एक अपुर्बायेचें आनी भोव गरजेचें म्हळ्यार बरें कोशेड्द वा अंतस्कर्ण, नितळ अंतस्कर्ण वा कोशेड्द. आनी आमची पात्रोन आविलाची सांतेरेज हाच्या विशयान म्हणटा, बरें कोशेड्द सर संगती ह्या संवसारांत सर संगतीचेंच बुन्याद म्हणून. गुड कॉन्शियन्स इज द फावंडेशन ऑफ एवरीथींग. आनी आज आमकां हांगासर जेजू म्हणटा, ल्हाना भुरग्यांक म्हजे थंय हाडूंक सोडा, कित्याक तांचे कोशेड्द नितळ. आनी त्या कोशेड्द नितळ देखून देव तांकां भरपूर मापान आशिर्वाद दिवंक, कृपा दिवंक आशेता. आनी ह्याच कारणा पासून तो पापा साहेब आदलो पायस फिफ्थ हाणें ल्हान भुरग्यांक बावतेजम दिवंक परवानगी दिल्ली. कित्याक म्हळ्यार ह्या भुरग्यां थंय देवाची कृपा आनी देवाचो मोग घेवंक आनी तो तांच्या मुखांतर प्रसारूंक, साक्ष जावंक तांकां देवान कृपा दिल्या. कित्याक म्हळ्यार खंयच्या भुरग्याक आमी स्विकार करूंक फाटीं सरता. भुरग्याक पळयले तक्षण आमकां कितलो संतोश जाता आनी आमी त्या भुरग्याक उखलूंक, वेंग मारूंक मुखार वेता. आनी आमचें जिवीत तसलेंच जाय म्हणून आज जेजू आमकां सांगता. त्या देखून तो सांगता, तांकां म्हजे सरशी येवंक आडायनाकात, कित्याक सर्गींचें राज तसल्याचेंच सय. वय आमकां पळयतना हेरांक संतोश जाय आनी आमचे सांगाता जियोंक तांकां बरें आसूं जाय. आनी त्या देखून थंयसर 4 प्रिंसिपल्स आसात. एक प्रामाणीकपण. प्रामाणीकपण म्हजें कोशेड्द नितळ करता. आनी दुसरें सत. तिसरें जावन आसा नीत. नीत म्हळ्यार जस्टीस. हांवें जी करी जाय हेरां थंय, ती हेरांचें जें कितें आसा तें दी जाय, तें हांवें सदांच दी जाय. आनी आखरेक नितळकाय, ब्युटी ऑफ द सोल, म्हज्या आत्म्याचे नितळकाय हांवें सांबाळची. त्या देखून केदाळा हांव म्हज्या आत्म्याची नितळकाय सांबाळून म्हजो आत्मो नितळ दवरूंक प्रयत्न करतां. कुमसारा मुखांतर आनी हेर सॅक्रामेंटा मुखांतर केदाळा म्युच्युअल एनकावंटर टेक्स प्लेस म्हणटा सांतेरेस. देवा मदें आनी म्हजे मदें एनकावंटर म्हळ्यार संबंध ह्या आमकां मेळोवंक, देवाक मेळोवंक सहज जाता आनी सुलभ जाता. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा आमी हें कोशेड्द कशें सांबाळचें तें आयच्या पयल्या वचपान सांगलां. फकत
सर्वेस्पराची सेवा करूंक आमी प्रयत्न करचे. म्हळ्यार कितें, सर्वेस्पराच्या राज्यांत, सर्गींच्या राज्यांत जियोंक प्रयत्न करचे, ताचे उपदेश पाळचे आनी त्या उपदेशा प्रमाणे जियेतना आमी त्या राज्याचे संदेश जाता आनी थंयसर जे उपदेशा मुखांतर आमी संपूर्ण तरान देवा मुखार नितीवंत जाता आनी अशें नितीवंत जाल्ल्या मनशांक देव मोग करता. आनी त्या देखून कोण असो देव मोग करता, जेजू सांगता जुवांच्या वंजलांत, म्हजो बापूय ताका मोग करता आनी तो ताका मान करतलो म्हणून, म्हजो बाप ताका मान करतलो म्हणून. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां आमच्या जिवितांत देवान मोग करचें इतलें व्हडलें आनी देवान मान करचें तसलें भाग मेळटा आसतना आमी कित्याक होगडावचें. त्या देखून प्रस्तावनांत तुमी आयकलें, आमी एक बरी विंसवण करून आमच्या जिवितांत देवाकच विंसूंक आनी ताच्या मुखांतर आमच्या आत्म्याची ह्या कोशेडदाची नितळकाय आनी एक बरें कोशेड दवरून आमचो संतोश वाडोवंक आमी प्रयत्न करया. आमेन. मोगाच्या नादान भरून, मोगाच्या दावान पेटोवन, हाडून आयल्या काणिको घे बापा मोगांत यो. मोगांत तुवें आमकां दिल्लें दिर्वें सगळें आमचें, वांटून घेवच्याक दुबळ्या मोदें, सांगलाय सोम्या आमकां तुवें. मोगाच्या नादान भरून, मोगाच्या दावान पेटोवन, हाडून आयल्या काणिको घे बापा मोगांत यो. मोगाळ भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्यातलें बलिदान आपल्या मनाक मेळमी आमच्या नेक्या पवित्र विचार सरस्पोर मानून घे. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान अवकार मायेतावन जल्म घेताना तिचें अवकारपण विबाडूंक ना, पूण विचित्र तरान तें पवित्र केलें. आपणे घेतलेल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतलें निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसलीच जावं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवय आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापोवन म्हूण वळखून आमी तुका दिन वसूंक फावो आनी हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बगेवंत अवकार मरयेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कणवळाय आमी वाकाणता. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विजमिता, सर काळी मनशां थंय कितली अपारमेत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक साकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो समी तिचे वरवीं आमकां फोवो जालो. त्या उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाकाणता सरगार. तांचे वाकाणणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उन्सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय. उन्सर्गी तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता
जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावरतसो गोट परगटुया. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवून दारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका हादीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रथमेचे विस्तार तुझ्या पवित्र सभेचा उडास कर. आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमुगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टेगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे माये संगती भाग्यवन दमदूत आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजूचे राज आमचे थंय सदांच येव म्हणून मागून जेजून शिकयलेले मागणे आतां सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येव. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी. आनी आमी आमची स्कल्यां भुक्षितांव तशें आमची पदकां भोगोस. आनी आमकां ताळें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें नत्रेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक सुटकी पृथ्वीनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना.
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय सोम्या पूण तुजे पळय सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें आमचे भितर म्हाका फवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. बसो जेजू तूं आत्मिकतान भूक बागोसो सस्नीक जिवीत लाबोसो. जेजू तूं मुझे तये जिन्येक म्हज्या आदार जावन ये. जेजू तूं मुझे तये जिन्येक म्हज्या आसरो जावन ये. जेजू तूं उजवाड आग्या संवसाराचो पातकां काळोख पयस करचो. जेजू तूं सोडवंटार सर मनशाचो सुटका सर्वांक लाबोसो. जेजू तूं मुझे तये जिन्येक म्हज्या आदार जावन ये. जेजू तूं मुझे तये जिन्येक म्हज्या आसरो जावन ये. जेजू तूं मुझे तये जिन्येक म्हज्या आदार जावन ये. जेजू तूं मुझे तये जिन्येक म्हज्या आसरो जावन ये. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा बागेंत ओंकार मरयेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणान दादोशी केल्याय. देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता. ते संवकार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फोव जाल्ल्या सोडूनदाराची भक्तीपणी साखरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो
तुमचेर आपले आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धडता. देवाची व्हड उपकार. कार्मेल मायेचे नवेन. ये भगवंती देवाचे माये, आम्ही तुका कार्मेल माय आणि राणी म्हणून करता. आपणाकच चरण दासी म्हण लेखलेल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विसली. जेजून तुझ्या पुतान कुर्सारून कळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोठ वर्षांनी तुका तांची आवय आणि शारोतीन म्हण मानून घेतली. गरज्या कांतवेळा ताणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवले. सर्गीच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुझे परी बळे माये, कथनतले अवकारी. कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां धैर्य सुकरा म्हण पारातले. आणि तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पत्तीणेन आनी थीर भरवशान तुजे चडशे आमी येता. आनी आमच्यो सर गरजो तुजे मरिपात जेजू मुखार दवरता. आतां आमच्यो गरजो जेजू मुखार दवरया. उगडास कर ये बो दयाळी अवकारी मारिये. तुझ्या आश्रयाक धांवलो, तुजो आदार मागुल्लो, तुजी मध्यस्थी सोदुल्लो. कोणपणी कुमोक मेळनासतना केलो म्हूण कितेंच कोणेंच आयकूंक ना. हे पत्तीणेन धैर्य काण घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे अवकारीचे अवकारी म्हजे माये, तुजे कडेन येता. पत्की आनी खंतीस तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्यार देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन बरयले, स्वामी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरी देवचमे अम्मा पप्प्यां खातीर विनंती कर. आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर रण्ये, आम्हा सत विनंती कर. नमान मरिये, कृपेन बरयले, स्वामी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरी देवचमे अम्मा पप्प्यां खातीर विनंती कर. आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर रण्ये, आम्हा सत विनंती कर. नमान मरिये, कृपेन बरयले, स्वामी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरी देवचमे अम्मा पप्प्यां खातीर विनंती कर. आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर रण्ये, आम्हा सत विनंती कर. परगां प्रार्थना. ए भगवंत मरिये, कार्मेल कार्मेल रण्ये, आमच्या आमच्या आवय आवय तूं तूं जावन जावन आसा. आसता. तुवें आमचे खातीर मागून धाडलेल्या सर उपकारांक अर्घ दिता. व्हडा पत्तीने तुजे बेंतीन गेल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून. आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता. हे घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीची प्रयत्न करतली हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक फोव आमकां फोव कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. Carmel dongra sopce saibini asam somatuka. मागणी आमची घेऊन वर्गे सरका जोडते आशीर्वादा. दिवसार आमकां नाडटना संवसार आमकां सांडटना ये आमच्या आदारा. पाका अंका सरताना कुरपा काळजांत मोरताना जेसूक दयेन सांगे गुता. कुशीताची करून दियादा. कार्मेल दोंगरा सोचे सायबीनी आसम सोमान तुका. मागणी आमची घेऊन वर्गे सर्गाक जोडते आशीर्वादा.
मोगाळ पुत्रा सोवे अंक्वार मरियेक आशीर्वाद दी आमकां बेगीन कुसाची कृपेनूर आमकां आमची दुआ आमच्या दुस्मनांतल्यान पापाचे पिताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.